नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आपले घरकान्नीन खंयच्याच धर्मा आड वक्तव्य केल्ले ना। हिंदू धर्माच्या प्रसाराचो सगळ्यांकूच अधिकार। मंत्री दीपकाचो लता ढवळीकराच्या वक्तव्याक तेंको। सुदीन म्हणटा मिडियाचो विपर्यास। पणजे मार्केट स्कॅमाचेर प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सरकार महापालिका हल्ली। मुख्यमंत्री पार्सेकारान केलें इन्स्पेक्शन। महापालिकेन बेकायदेशीर दुकानाक मारले सील। पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट। झेडपीत बीजेपीक बाबुशान केली सालवार। उत्तरेत अंकिता नावेलकार अध्यक्ष, वासुदेव कोरगांवकार उपाध्यक्ष, अपक्ष भायर। नवनाथ नायक दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष, मगोची चित्रा फट्टे उपाध्यक्ष। घे म्हणून मेळिल्ले चान्स वगडावन निमणे स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची रॉयल वांगडो कडची आय लीग मॅच ड्रॉ। आय लीगात स्पोर्टिंगाच्या अकाउंटात अजूनही एकूय जैत ना। गोयची सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग संघटना पॉवर लिफ्टिंगा खातीर वावुरता। लव गोयकाराच्या आरोपांत तथ्य ना। संघटनेच्या अधिकाऱ्यांचो खुलासो। खबरो विस्तारान। आपले घरकान्नीन खंयच्याच धर्माआड वक्तव्य केल्ले ना। हिंदू धर्माचो प्रसार केला म्हणून दीपकान लता ढवळीकराचें समर्थन केलां। हिंदू संस्कृती तिगोवन दवरूंक हिंदूंनी भुरग्यांक कॉन्व्हेंट स्कुलांनी धाडचे न्हय म्हूण फॅक्टरीज अँड बॉयलर मंत्री दीपक ढवळीकराची घरकान्न लतान एके सभेत वक्तव्य केल्लें। जाल्यार दीपकाचो भाव PWD मंत्री सुदीन म्हणटा तो स्वता कॉन्व्हेंटा आड ना। लताच्या वक्तव्याचो खंय विपर्यास केला। तिणें तशें म्हणूकूच ना। काँग्रेसूनय लता ढवळीकराच्या वक्तव्याचेर बोवाळ घालो। कॉन्व्हेंट स्कुलांनी वचपी हिंदू भुरगीं हिंदू संस्कृतीपासून पयस वतात। ताका लागून हिंदूंनी भुरग्यांक कॉन्व्हेंटात धाडचे न्ही म्हूण फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स मंत्री दीपक ढवळीकराच्या घरकान्नीन वक्तव्य केलां म्हूण खबर पातळ्ळ्या। प्रकरणाचेर वाद जाल्या उपरांत दीपकान घरकान्नीच्या वक्तव्याक तेंको दिलो। दीपक म्हणटा आपल्या धर्माचो प्रसार करपाचो अधिकार प्रत्येकाक आसा, तातूंत गैर कांयच ना। लतान कोणाच्या धर्मा आड वक्तव्य करूंक ना। पूण कॉन्व्हेंटात भुरगीं गेलीं आमची की आमची संस्कृती तांकां ल्हानपणा पासून कळना। ल्हानपणा पासून ती आमच्या संस्कृतीक ती मागीर जवळ उरना, एट्रॅक्टीव उरना। ती दुसऱ्या संस्कृतीचेर वता, दुसऱ्या कल्चराचेर वता। सो अशें तर जायत गेलें जाल्यार आमची संस्कृती खंय पावतली? हेतूंत गैर कितें केलां? हेतूंत धर्मांत फूट घालपाची किंवा जातीत सूट घालपाची असो हेतू कोणाचोच ना। दीपकाचो भाव PWD मंत्री सुदीन म्हणटा तो कॉन्व्हेंटा आड ना। Because we are supporting convent high schools. I am the person who supported convent high school. There is no question. दीपक म्हणटा पाश्चात्य संस्कृती आणि तसल्या कपड्यांक लागून बलात्कार चड जातात। लोकांची दृष्टी पळोवपाची बदलले कित्याक? ती एक वेस्टर्न स्टायल जावं शकता अशें ताचो अर्थ आसा। सुदीन म्हणटा लताच्या वक्तव्याचो मिडियान विपर्यास केला। No, she has not said. You just see. That is what news is. प्रेस न्यूज तुजी सगळं आसा तातूंत थंय नाच जाल्या हेडिंग दिलां। चर्चिल म्हणटा लताच्या वक्तव्यान धार्मीक वाद जातलो। एक एकलो येवन एक एक भाशेन सांगता आनी एकूट पळोवपाक वता तेजेर म्हाका दूख जाता। काँग्रेसीच्या आग्नेलान कॉन्व्हेंटाचो विशय काडटना लालकृष्ण अडवाणीचो इतिहास वयर काडलो। One of the Hindutva icon, L.K. Advani, he studied in Catholic school. He went on to lead the Rath Yatra. I hope he's not involved in any of the rapes that she claims that this type of education brings. सुनील कवठणकार म्हणटा मडगाव बॉम्ब स्फोटाची न्यायालयीन चौकशी करात। ही सनातन प्रभात आणि त्यो दुसऱ्यो अलायड ज्यो अश्यो संस्था आसतात, एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप्स which are there, I will call them extremists because in the past we have seen them being involved in bomb blasts and there was cases registered, investigation was going on, but when this government came that investigation completely was derailed. Now everyone should infer what was the reason for derailment of this investigation, because it was something very serious that happened in Margaon. There was investigation going on and at the time of investigation lot of evidences were withered away. So what Congress party today strongly demands that a judicial probe should be initiated in this entire episode. कपड्याशिवाय गोयच्या रस्त्यार भोंवपी साधूंचेर सुदीन आणि चर्चिलान आक्षेप घेतला। Very bad. You should stop that.
nonsense thing. It is a nonsense thing. What is there? Is the correct? What I am talking is correct. So that is also they claim it is tradition. Huh? They claim it is tradition. So I don't know. It is at one time it was okay, but this time at this. दुसऱ्यांकडे करपा जायना हे सदां तो हिंदू जावं तो कोण जावं तो हांव नको. धर्मीक गजालींचेर सध्या देशभर चलिल्ल्या वादात गोयच्या आमदार मंत्र्यांनी तेल घाला इतले खरे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे मार्केट स्कॅमाचेर प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सरकार आनी महापालिका हाल्ली. मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी महापालिकेन मंगळारा पणजे मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत मार्केटांत कारवाय सुरू जाली. नुस्त्याच्या मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या बिल्डिंगेंतली सगळीं बेकायदेशीर दुकानां सील केल्यात. पयल्या आनी दुसऱ्या टप्प्यांतल्या मार्केटांतल्या खऱ्या पसरकारां कडेन लायसन्स करार करपाचें चल्लां. उपरांत त्याय मार्केटांतल्या बेकायदेशीर पसरकारांक हालयतले म्हूण महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलां. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. 11 वर्सां जालीं तरी पणजेच्या मार्केट स्कॅमाचेर एक्शन घेवंक सरकार आनी महापालिका कशी फेल गेल्या हें प्रुडंटान आयतारा अगरवाल समितीचो चौकशी रिपोर्ट घेवन खासा रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार हाडिल्लें. मंगळारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन मार्केटाचें स्वता इन्स्पेक्शन केलें. त्या उपरांत दनपारा महापालिकेन पणजेच्या नुस्त्या मार्केटा कुशीक आशिल्ले बिल्डिंगेंतली सगळीं बेकायदेशीर दुकानां सील केलीं. तातूंतले कायदेशीर आशिल्ले एक भांगराचें आनी दुसरें च्याचें हॉटेल दवरलां. तिसऱ्या टप्प्यांतलें काम करतना ती बिल्डिंग मोडून खंय परत बांदतले. 3 floors have been completely closed and sealed. All rooms and all these areas, restaurant facilities, etc., whatever were there, we have all evacuated these people. We have closed it. So our action is ongoing. We have already completed eviction of these people. Restaurant जे हा ते चालू आसा. उरलेले जे कितें rooms आशिल्ले, hotel आशिल्ले, म्हणजे rooms आनी ट्रेड चलताल्यो तुमी पळोवंक जाता हिंगा टेलरिंग आनी कितें कितें चलतालें. दॅट वॉज नॉट पार्ट ऑफ आवर अप्रूव्ड टेनंट्स एंड वी हॅव क्लोज्ड इट अकॉर्डिंगली. Fish market, building, some other stalls which are there, everything will be demolished and a new phase will come up here. या बिल्डिंगेत कांय लोक बेकायदेशीरपणान टेलरिंग आनी बाकीची दुकानां घालून बसल्यात. एकट्यान तर सरळ सुपरमार्केटूच घालां. महापालिकेन सगळ्यांक सील मारलें. ही बिल्डिंग बेबद्यांचो अड्डो कसो जाला. वचत थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो. कपडे सुकत घाल्या ते पळयल्यार मार्केटांत हांगा ह्या लोकांनी संवसारूच थाटला. नव्या मार्केटांत भायले भायर बेकायदेशीरपणान दुकानां बळकावन बशिल्ल्यांचेरूय रोखडीच एक्शन जातली म्हूण महापालिकेचो आयुक्त सांगता. जेन्नाच्यान हे भाजी मार्केट स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान CCPन मार्केटांतल्यान कितले पयशे जोडले? CCPन आतां सद्या फकत मोडल्या. जोडपाचे प्रश्नूच येना. कांयच कोण फारीक करिना. जोड कशी जातली? 1 रुपया जोडूंक ना. कांयच जोडूंक ना. भाजी मार्केटाचे स्टॉल्स ते एसोसिएशन आमकां मेळपाचे आसा. We wanted to repair the market. Honorable Chief Minister also has gone on record saying that the market can be repaired if this entire situation of tenancy, of our dues, etc. is settled. It cannot be one way. We have to settle it. Accordingly, we will see about repairs. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत महापालिकेन नव्या मार्केटाकडच्या बिल्डिंगेतली दुकानां सील केली. मात नव्या मार्केटांतले बनावट पसरकार अजून ठाण मांडून आसात. दशक जालें ना सरकार ना महापालिकेक तांकां थंयच्यान हालोवंक जमना. मुख्यमंत्र्याच्या इन्स्पेक्शनाचो इम्पॅक्ट कितले मेरेन दिसतलो तें नव्या मार्केटांत नेमकी एक्शन कितें जाता ताचेरूच थारपाचें. हें प्रकरण इतल्यार सोंपना. आतां फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज मार्केटांतली दुकानां बळकावन बसलेल्या लोकांचेर सरकार आनी CCP कितले यशस्वीपणान कारवाय करतले तें पळोवचें पडटलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, लौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाच्या वेंचणुकेत निमणे BJPक बाबुशाच्या झडपींनीच साल्वार केले. दनपारां निकाल लागलो. उत्तरेत BJPची अंकिता नावेलकार अध्यक्ष जाल्यार BJPचोच वासुदेव कोरगांवकार उपाध्यक्ष जालो. अपक्षाच्या पॅनलांतली वैशाली सातर्डेकार आनी तुकाराम हरमलकाराक 24 10 मतां पडलीं. एक मत बाद जालें. दक्षिणेत आव्हान नाशिल्ल्यान BJPचो नवनाथ नायक झडपी अध्यक्ष आनी मगोची चित्रा फडते पयलीच उपाध्यक्ष जाल्ली. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदांचेर BJPचे उमेदवार जिखले. अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा वेंचणूक जाली.
25 मतांतली 14 मतां घेवन बीजेपीच्या अंकिता नावेलकारान जैत मेळयलें. अपक्ष वैशाली सातार्डेकाराक 10 मतां पडली आनी 1 मत बाद जालें. उत्तरेन उपाध्यक्ष पदय बीजेपी कडेन उरलें. बीजेपीच्या वासुदेव कोरगांवकारान 25तली 14 मतां मेळयली जाल्यार अपक्ष तुकाराम हरमलकारान 10 मतां मेळयली. भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तशेंच आमचो तालिगांवचो MLA बाबूज मुनशरात यांच्या सहकार्यान आयज अध्यक्षपद आनी उपाध्यक्षपद हे आमच्या कडेन येयल्ले आसा. दक्षिणेन आव्हान नाशिल्ल्यान बीजेपीचो नवनाथ नायक ZP अध्यक्ष आनी मगोची चित्रा फडते उपाध्यक्ष जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.